तमेन तस्मै श्री गुरुवे नमः. ऑडिबल असना माताजी? वै वै माताजी. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयम् उदीरये. नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवय. भगवती उत्तमा श्लोके भक्ती भवति नैष्टकी. सो अशें म्हणटा की आमगेल्यान तूं मस्ती हॉर्मोन्स आसचे ते कसं आमकां हासच्याक रडच्याक पुरा कारण हे हॉर्मोन्सची. सो फील गुड हॉर्मोन्स एक असता ते आमगेले बॉडीन तू प्रोड्यूस जाल्यार आमी फील गुड करताचे, आमी खुशेर असताचे. तशी हे संकीर्तन या दामोदर अष्टकम आयकतन पळय कोणी कितले अपसेट असो डिप्रेस्ड असो मस्ती पुरा द्वंद्व असो मनांतू ते पुरा वता आनी तांतू आमी मग्न जावन वताचे. ताजे खातीर हाका म्हणचे संकीर्तन म्हणून. आज मस्तीश चंद कोण म्हणटा शिल्पा माताजीन आनी शिल्पा माताजीन आनी पृथ्वीन तुमकां दोगांकय मस्ती धन्यवाद. अशी येतर आपका म्हणून एक तुमगेले विनम्र हे करता असं की ए याची तुम्ही आणि म्हणायची म्हणून. थँक्यू सो मच. सो आयचे एक नवे कॅन्टो शूर करता असं आम्ही. कसं ते 9th कॅन्टो. एक सेकंड. स्क्रीन सकड़ा काही दिसतस म्हणून लेखता विजय माताजी दिसतस ना? वै माताजी. हरी बोल. हरी. सो आज आम्ही 9th कॅन्टोच्या प्रारंभ करता असची. आता रे लास्ट वीक लास्ट सेशन अंतू मंदाकिनी माताजीन खंयची काणी सांगिली? मत्स्यावतार. मत्स्यावतार अंतू मत्स्यावतार चे ते लीले करूक तांगेलो टू कोण आशिल्लींची? सत्यव्रत महाराज. सत्यव्रत वय. सो देवाक सत्यव्रत महाराज टू भारी एक नमुना खुशी जाल्ली. सो अनेक एक लीलांतू भाग घेवच्याक तांकां अनेक एक अवसर मेळटा. सो हे 9th कॅन्टो कसं म्हळ्यार देवाले गळ. सो फर्स्ट कॅन्टो दुखून आमी शोर करतना देवाले चरणारिंद दुखून शूर करचे. तशी वयर 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 वत वत आता आमी गळ्याला पावल्यांची. आता ह्या कॅन्टो आमी कसं आमकां शिकच्याक मेळटा म्हळ्यार देवाल बगे कळटा, डेवोटीजा बगे कळटा. खंयचे डेवोटीज? सन डायनास्टी, सूर्यवंश, चंद्रवंश या दोन्ही अंतू कोण कोण आशिल्ले म्हणून आमकां कळटा. सो आता हे चंद्रवंशाचे इंट्रोडक्शन चलता हे कॅन्टोंतू. सूर्यवंश ऑलरेडी चलता आशिल्ले, आता चंद्रवंश कसले म्हणून आमकां कळटा. आणि हे दोन्ही वंशांतू कोण प्रॉमिनंट कोण कोण राज आशिल्लींची रुलर्स कोण कोण आशिल्लींची म्हणून आमकां कळटा. सो सूर्यवंशाची इक्ष्वाकू, अंबरीश महाराज, सागर. इक्ष्वाकू म्हणलें काही वाजिल्ले ऐकलेले वरी जात की तुमकां ते शब्द नाव इक्ष्वाकू खंय ऐकल्यांचे आमी हे? दशरथ महाराज आनु. आणि खंय ऐकल्यांचे आमी इक्ष्वाकू? भगवद्गीता इमं विवसते योगं प्रोक्तवान् यस्मान् मने प्रामृषाक. हरी बोल माताजी, हरी बोल, हरे कृष्णा. सो 4th चॅप्टरांतू देवान सांगू अस या ज्ञान हांवें पुढे दिला. कोणा दिला? हांवें विवस्वानाक म्हणून त्यांनी थंय दुखून शूर करताचे. थंय येता हे शब्द इक्ष्वाकू म्हणून. सो हे 9th कॅन्टोंतू इक्ष्वाकू ते बगेंतू आमकां आयकुच्याक मेळटा असं, वाजूच्याक मेळटा असं.
तशीची चंद्रवंशांतू कोण कोण येता म्हणून पुरुरवा, ययाती, यदु, भरत महाराज, रणतीदेव आणि विष्णू आयत कोण आये चंद्रवंशाचे या पुरा महाराज हंगेल बगेंतू आमका कळता मुखारची कॅन्टो तो 9th कॅन्टो जाले 10th कॅन्टो तुमका गोतस पुरा कृष्णाले विषय एष्टितांतू सो हंतू या कॅन्टोतू आमका कसं कळता लस्ट anger ग्रीड प्राइड एनवी या पूरा षडवैरी अस पळय हाजी निमती कस प्रॉब्लेम्स येता कोण कोणाक प्रॉब्लेम येता रायांक देवतेक ऋषी मुनीक या षडवैर्य नेमती आणि तो षडवैर्य तो एक मिसिंग असा ऍक्च्युली लस्ट anger ग्रीड प्राइड एंड हाजी निमती कस इश्यूज येता म्हणून आम्ही या कॅन्टोंतू आमका मेळता सो या फुल ओवरव्यू या 9th कॅन्टोचे मुखार सोनू 10-12 क्लास आमका 9th कॅन्टोंतू आमका चलतले या पूरा आम्ही पळो येत तांतू सो स्टार्ट किश जत्तीय चॅप्टर म्हणल्यार परीक्षित महाराज निमगिता तुम्ही मनोल विषय सांगले हांव आयकलो जाल्यार आनी मुखारसून कोण येतस मनु खंयचे मनु येतस तांगेल वंशज कोण तांणी खंयची राय जत्ताची तांगेल विषय कसले म्हणून म्हाका ते कळका म्हणून तांणी निमगिताची म्हाका सेपरेट जावन म्हाका सांगका एशी ओटू एक सांगूनच म्हाका तांगेल बगे डिटेल जावन सांगका म्हणून तुम्ही आलोचन करायची आतारी 7 परीक्षित महाराजाक 7 दीस मेळ्ळा तांतो ऑलरेडी आता 3-4 दीस जाल्ला 7 दिवसानंतर तांगेले तितलेच तांगेल आयु म्हणून कळला तांका आता 9th कॅन्टो पावली म्हळ्यार 3-4 दीस जावंक गेला आता जाल्यार तांगेल क्युरियोसिटी इश्शी की तांणी निमगिताची म्हाका डिटेल सांगायची मनूल विशयांतू मनूल चेडोवाल विशयांतू तांगेल कसं केपेबिलिटी कसं आशिल्ली तांणी कसले फेमस जाल्लींची कसले इत्ते म्हणून म्हाका डिटेल जावन सांगायची आणि त्या मातमी कोण मनू आशिल्ले कोण आता मनू अस आणि कोण मनू जावन येतले या पुरा मनू विषय कळका तांगेल चेडोवाल विषय कळका म्हाका पुरा डिटेलान म्हाका कळका म्हणून हे आयकून सुखदेव गोस्वामीक भारी खुश जाता अशी पळय सेशना कोणी क्वेश्चन निमगिल्यार भारी खुश जाता आन्सर कळा ना कळा कोणी आयकताच म्हणून एक नमुने खुशी जाता ही आसाची कोणी आयकताची म्हणून खुशी जाता युजली भागवतम आयकूचे आणि कुरवण काडचे पळय युजली कसं मे बी आमगेले नर्व्स पुरा पळय काम जाता भागवतम आयकतना आणि ऑटोमॅटिक कुरवणची येता सो कोणी क्वेश्चन निमगितन भारी खुश जाता हा 1-2 जणांनी आयकले म्हणून दिसता सो सुखदेव गोस्वामी काही भारी खुशी जाता की हा आकानी कळका हांव जाल्यार तांणी कसं सांगताची हांव सांगता सकट सांगता हांव जाल्यार कसं म्हळ्यार म्हाका ब्रीफ जावन सांगका पडता इतली टाइम ना म्हळ्यार मनोल विशय हांव सांगूक शूर केल्यार कितली की हंड्रेड्स ऑफ इयर्स जावन वता कितली की शताब्दी जावन वता ते सो इतले टाइम ना आमगेले सो हांव शॉर्ट ब्रीफ जावन हांव सांगता हांव ऍक्च्युली प्रत्येक विषय पळय आनी काही विवरण पुराणा जाणतो भागवत पुराण इज द कसं म्हणतो जिस्ट म्हणका पळय सो हांगा थोडी सांगला आणि डिटेल जाय जाल्यार पुराणा वचून वाजो येता सो सुखदेव गोस्वामी सांगता सकट सांगता जाल्यार इतले डिटेलान सांगूक टाइम ना आमी गेल्या की ब्रीफ जावन हांव सांगता इत्याक म्हळ्यार डिटेल जावन सांगल्यार इट विल टेक हंड्रेड्स ऑफ इयर्स म्हणटाची सो परीक्षित महाराजाले क्वेश्चन्स आदुकून यशूर जाता आता पळयाची लास्ट टाइम मंदाकिनी माताजीने सांगितले एक मायनरशी एक प्रलयशी आयला 3 लोकांतू सो वापस एक फ्लडशी येता इनिंडेशन जाता तेन्ना सत्यव्रत मुनी सकडी सेजसाक आणि धन धान्य पुरा घेऊन वताची बोटारी सो वापस आता क्रिएशन शूर जाता क्रिएशन शूर जाता किश जावचे देवाले ना भीदुकून एक लोटस येता तांतू ब्रह्म येताची ब्रह्माले मानस पुत्र जावन मरीची येताची मरीचिल पूत जावन असताची कश्यप मुनील वर्डीक जाता दक्षाल धुव आदिती लुटू
आणि अदिती आणि कश्यप मुनील पूत कोण? विवस्वान. विवस्वान कोण? विवस्वान सूर्य देवता. आम्ही त्या वेवाजीला भगवद्गीता अंतू विवस्वान म्हळ्यार सूर्य देवता. तर सूर्य देवतानी समजन आल्यावर डिक जाता आणि श्रद्धादेव जन्म येताचे. श्रद्धादेवाले अनेक एक नाम कसं म्हळ्यार वैवस्वत मुनी म्हणून. वैवस्वत मनु सॉरी त्यांनी एक मनु असताची. या वैवस्वत मनु कोण? कोण या वैवस्वत मनु म्हळ्यार? सो विवस्वान आणि संजनाले पूत असता वैवस्वत मनु. ऍक्च्युअल नाव असता श्रद्धादेव म्हणून. ऍक्च्युअली हांव मिस्टेक केले, मागीर हांव रेक्टिफाय करता. हा, सो विवस्वान आणि संजनाल पूत असता श्रद्धादेव तांकां वैवस्वत मनु म्हणून सांगताची. इत म्हळ्यार त्यांनी विवस्वानाल पूत वैवस्वत म्हणून तशी वैवस्वत मनु. वैवस्वत मनुल बायल असता श्रद्धा. श्रद्धादेव आणि श्रद्धा. सो हांकां दोग जनाक मस्ती काळतारी मस्ती काळतारी चरडूंक जायनाची. आणि हांणी एक मनु जावन हांकां चरडूंक ना म्हळ्यार एक तांकां टेन्शना विशय. सो त्यांनी कसं कोरका म्हणून मागीर एक तांगेले गुरु वशिष्ठ मुनीले आदेशारी त्यांनी एक यज्ञ करताची. हाजे फूड कसं जाला म्हळ्यार वशिष्ठ मुनीन तांकां ऑलरेडी आशीर्वाद दिला की तुमकां चल्ला चरडू जत्तलो म्हणून. जाल्यार एक यज्ञ करूं सांगताची. कोणाक खुश करूक? मित्रनी वरुण देवतांक खुश करूक त्यांनी यज्ञ दवरूं सांगला. सो वैवस्वत मनुक चल्लो जाय जाल्यार श्रद्धाक श्रद्धा देवीक कसं म्हळ्यार एक चिल्ली जाय म्हणून आशा. तिगेल डिझायर कसं एक चिल्ले चरडू जाव का म्हाका म्हणून. सो ती नुत वचून कोण ते यज्ञा बसला पळय ब्राह्मण भट्टू पुजारी तांकां वचून सांगता की म्हाका चिल्ले चरडू जाय तशी मंत्र म्हणाच तुम्ही म्हणून सांगता वचून. सो त्यांनी जाय तर म्हणताची. सो यज्ञ जाता आणि यज्ञ जाताची वैवस्वत मनु आणि श्रद्धा देवीक एक चिल्ली जाता. चिल्लील नाव कसं दवरताची? इला. भारी चंद चरडू असत कैता. भारी चंद म्हळ्यार ताजे विवरण मस्ती असतं भारी चंद चरडू असता. बट हांगा श्रद्धा देवाक वैवस्वत मुनीक एक क्वेश्चन मार्क. या कशी साध्य? आमगेल गुरु न वशिष्ठ मुनी तुमगो तसं तांगेल गुरु असताची. सूर्यवंशाल गुरु वशिष्ठ मुनी. सो तुम्ही आशीर्वाद दिल्लेले एक चल्या चरडाक. इत्याक आता एक हांव क्लॅरिफाय करता. हांकां तांकां वैवस्वत मुनीक बेजार ना आशिल्ले. चिल्ल्यो जाल्ली म्हणून बेजार काय ना. तांकां खुशी जाल्ली चरडू जाल्ला म्हणून. जाल्यार एक कसं म्हळ्यार वशिष्ठ मुनीन तांकां आशीर्वाद दिला की तुमकां चेल्लो जातलो. सो तांणी इतले पॉवरफुल आसाची तांगेली इतली सिद्धी प्राप्त आसाची की तांणी आशीर्वाद दिल्लेशी विपरीत कशी जाव येता. दोनीचे तांगे लायनेज कोण कंटिन्यू करतले त्या एक क्वेश्चन. नुस्ती कश्टार एक चरडू जाल्ला ओम यज्ञ पुरा केला जाल्यार चेल्ल्या चरडा बदला चिल्ली कशी साध्य आसा म्हणून. सो तांणी विनम्र भावारी वचून ते तुम्ही ऍक्च्युअल जावन वाजू का कितले चंद कोण तांणी वचून एक्यूज करनाची. वशिष्ठ मुनी आमगेले जनरली रिएक्शन कसं असता आमकां जाव का तशी जायनी जाल्यार आमी फर्स्ट वचून बोटो दाखोवचे न्हू कशी जाल्ले. आनी तशी ना. आनी भारी विनम्र भावान वचून वशिष्ठ मुनी निमगीच की तुम्ही इतले चंद कोण आमगेल तरी मागून घेताची. तुम्ही आम्ही कुलगुरू आमगेले अशी पुरा म्हूण तुम्ही आमकां आशीर्वाद दिल्लेले चेल्ल्या चरडाक तरी जाल्यार हे कशी जाल्ले चिल्ले चरडू कशी जाल्ले म्हणून म्हाका एक संशय म्हाका एक डाऊट कशी साध्य. वशिष्ठ मुनी काही दिसता वय हांव आशीर्वाद दिल्ली चेल्ल्या चरडाक ही चिल्ली कशी जाल्ली म्हणून. सो तांणी ध्याना बसतना तांकां कळटा की हे कशी जाल्ला हे डिस्क्रिपन्सी कशी जाल्ले म्हणून तांकां अर्थ जाता. सिद्धी प्राप्तशील तांकां कसं जाल्यार रिकोळूक समय लागना तांकां. सो तांकां कळटा की हा कशी जाल्लेले म्हणून तांणी सांगताच की अशीची जाल्लेले. तुमगेले बायलेक आश कसं म्हळ्यार चिल्ले चरडू जाव का म्हणून
जाल्यारी अशी जाल्ले ताजे खातीर म्हणून. सो त्यांनी सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड कृष्णा लागी मागताची. एक सेकंड. हरे कृष्ण. सो त्यांनी सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड कृष्णा लागी मागताची की चेल्लो जाऊ हांका हांव तांकां आशीर्वाद दिलेलो की तांकां चेल्ल्या चेडो जातल म्हणून. सो तुमी दय कराची म्हणून. सो इला शी ट्रान्सफॉर्म जावन सुद्युम्ना म्हणून जाता. चेल्लो जाता, चेल्ल्या चेडो जाता. चिके अंडरस्टँड करूं कष्ट जाता ना. चिल्ली म्हणून चिल्ली जावंक आशिल्ली तांकां बायलेक. सो चिल्ली जाता. बामणाका आशिल्ली चेल्ले आयले. मागीर त्यांनी देवाल्या मागताची चेल्लो जाता, चिल्ली आशिल्ली चेल्लो जाता. कशी साध्य म्हणून. कसं ते मुकम करोती वाचालम पंगुम लंगयते गिरीम नव. देवान कसं लेकल्यारी साध्य असं चेल्लो आणि चिल्ली कसले कसले करू साध्य असं. सो इला सुद्युम्ना म्हण जाता. सुद्युम्ना जाता आणि ताका ट्रेनिंग शूर जाता. कशी कसं लेक मुखारसून राय जावच्याक ट्रेनिंग जावच्या शूर जाता. मुखारसून कसं जाता म्हळ्यार एक दीस हंटिंगा वता. फुडें रायांक न्ही हंटिंग कंपल्सरी आशिल्लें. इत म्हळ्यार न्ही इल्ल्यार तांणी युद्ध क्षेत्रांत युद्ध करचें कशें शिकूंक तांणी. सो ताचे खातीर तांगेलें ट्रेनिंग वन ऑफ द ट्रेनिंग कसं म्हळ्यार तांणी हंटिंगा वचूंक शिकार वचूंक तांणी एम करून शिकूंक तांणी. सो ताचे खातीर कंपल्सरी आशिल्लें. सो एक दीस वता तांणी. सो एक दीस कसं जाता पुरो तांगेलें फुल एक टीम वता आनी एक डियरा मागशी वताची. नाव हे डियरा मागशी वता म्हणून रेफरन्स भागवतमांत ना. बट एक लेक्चर हांव आयकतना अशें सांगला की त्यांनी स्पीकरान की पुराणांत सांगला की त्यांनी डियरा मागशी चमकलेली म्हणून. हांव फर्स्ट सांगेल प्रकार सुखदेव गोस्वामी हांगा शॉर्ट करून काणयो अशी सांगता असची. बट पुराणांत दिला की त्यांनी एक डियरा मागशी वत असची म्हणून. सो हांगा हेडिंग हांव दिला डियर इज डेंजरस. आमगेले आत्ता वाजिल्लेली केलेल्यांत 3 प्रसंग येताची येतात. केन्ना डियरा निमती मस्ती एक नमुने कसं म्हणचे प्रॉब्लम्स क्रिएट जाला. कोणी उडगास कोण सांगता वे रामायणात सीता भरत मागीर महाराज. भरत महाराज राईट. सो भरत महाराज आपल्याले साधनाचे परफेक्शन आसतना एक डियर तांगेल्या मध्ये येता. तांणी थंय राबयताची आनी ते डियरा मागशी वताची म्हळ्यार ताची केअर घेवच्याक शूर करताची. तांगेली साधना थंय राबून वता. तशीशी सीता माता एक डियराले स्वर आयकता आनी बमणा पेटयता आनी थंय दुखून पुरो स्टोरी ऑफ ट्रॅक वता. सो तशी तिन्नीचे हांगा एक डियर आयले आनी वतासची तांकां धरूक डियराक. आनी डियर तुमकां तसो भारी फास्ट वता. म्हाका डियरा कसं म्हणचे कोंकणीन जिंके वे कन्नडान जिंके म्हणटा दिसता. वय माताजी जिंके. वता सॉरी किरण चित्तल म्हणटा माताजी. ओके. सो डियरा मागशी हानी वताची. कसं जाता ते फास्ट वता ना डियर तितले फास्ट हानी वतासची. खंय वता म्हणून हानी ध्यान दिनाची वताची मागशी. वता 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 एक वना वताची. खंयचे वन म्हळ्यार सुकुमार वन म्हणुया एक. नाव सुकुमार वन म्हळ्यार हाजी एक बॅक स्टोरी आसा. कसं म्हळ्यार ह्या वना कोण वता पळय तांगेले जेंडर चेंज जाता. कोण दादलो मनशी चमकल्यार तांणी बायल मनीस जाताची. सो हांगा पुरा वताची पुरा आनी सुद्युम्न वता तांगेले मिनिस्टर वताची पुरा जन थंय वतनाची तांगेले जेंडर चेंज जाता. पुरा दादलो मनशी आशिल्ले बायल मनशी जाताची. खाली दादलो मनशी मात्र न्ही तांगेले गॉड आसता पळय ते तारी मेर जाता फिमेल जाता हॉर्स. तशी परीक्षित महाराज निमगिताच की हे कशी साध्य इथे अशी जाता कसली आहे म्हणून निमगिताच. केदना सुखदेव गोस्वामी सांगता की
हे सुकुमार वनस पळय हे एक प्लेजर ग्रोव म्हळ्यार आनंद घेवचे एक स्थळ कोणाले शिव आणि पार्वतीले शिवाले कसं तुमक गोतस ना मनमौजी टाइप तांगेल पुरा खंय जावं की कसं तांणी तशी भोंवताची करताची सो तांगेल प्लेजर गार्डन हे सुकुमार वन म्हळ्यार सो एक पटी कसं जाता तांणी आणि पार्वती माता इंटिमेट जाता असताची त्या वनांतू की सडनली थंय ಸ್ವಲ್ಪ ऋषी मुनी येताची कस की तांक निमगूच असता शिवालेगी निमगूच असता सो तांणी सडन येताची त्या पळोवन ही मस्ती लज्जेता पार्वती माता मस्ती लज्जेता यो कसं जाल्ली आहे म्हणून आपणाक कवर करून थंय दुखून धांवता ऋषी मुनी पळोवन या पळिताची ओ या रॉंग टाइम जाल्ले आमी आयिल्ले म्हणून तांणी इमिडिएटली टर्न करून तांणी नरनारायणाले आश्रमांतू वताची तांणी येनाचे कडेन शिवाला निमगुच्या सो आता शिवाक गोतूस पार्वती माता एक लज्जेत आसा आणि तिका आता कोप येवचे साध्य आसा म्हणून सो इमिडिएटली तांणी सांगता की आज दुखून हे वना कोण येत की तांणी पुरो स्त्री जाताची आज दुखून हे वना कोण येत की तांणी पुरो स्त्री जाता म्हणून आणि तशी एक एपिसोड एक प्रसंग जाताची सुद्युमना फर्स्ट असता तांगेल ग्रुप फर्स्ट असता कोण हे वना येता आणि इमिडिएटली तांणी पुरो ट्रान्सफॉर्म जावन वताची दारलेशील पुरो बायल मनशे घोड तारी बायल घोड जावन वता आणि ती वापस कोण जाता इला दुखून सुद्युमन जाल्ली आपा सुद्युमना इला जाता आणि पळोवच्याक भारी चंदिकय ती भारी चंदिकय अशी विवरण दिला की काळे 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 केस तिगेलो केस भारी चंदी कूट सपूर कई कोण पळिला री फिदा म्हणता पळ तशी तेन्ना तांणी एक वना दुखून दोन वना आता इशी ना की त्या वना चमकलींची त्या वना दुखून भायर येताना वापस दारली म्हणची जाल्लींची ना सो तांणी विंगड विंगड वना वतासाची कसं म्हूण तांकां एक नमुना बिविल्डर्ड परिस्थिती तांगेली कसं जातास म्हूण कळना तेदन कसं जाता की सोमाल पूत सोम म्हळ्यार कोण मून गॉड सोमाल पूत बुद्ध हांकां पळयता इलाक आणि पळयल्लेची फ्लॅट एकदम इतली चंदी असती की ती म्हाका जाय म्हूण तो आशी करता ती म्हाका जाय म्हणून हंग इलाक गोतूस की ती ऍक्च्युली बायल मनीस न्ही ती दादलो म्हणून जाल्यार ह्योवे पळोवच्या कितली चंद असता की ती मटिरियल नेचर आमी सांगता पळय इशी आमकां एफेक्ट करता एक पट आमकां मना वचना की कशी कसं जाता आसा आमगेल मोठो म्हणून सो इलाकय तशीची मटिरियल वर्ल्ड म्हणजे मटिरियल फोर्सेस तेगेल वयर इशी अटॅक करता की ती वय एकदम बुद्धाक पळोवन ती वय अट्रॅक्ट जाता आणि ती लेख की यो म्हाका म्हणची जाय म्हणून सो तांणी ओटू जाताची आणि तांकां एक पूत जाता पुरुर्वा आणि पुरुर्वा कोण असता ही इज द फर्स्ट इन द डायनेस्टी ऑफ मून डायनेस्टीचो फर्स्ट रायू पुरुर्वा आता ऍक्च्युली बट तुम्ही इमॅजिन करायची एक बायल मनीशी कोणाक गोतूस की ती दारलो तिगेल मनस्थिती कसं असतलें हांगा ती बायल मनीस जावन आसय बट तिक मना आस की नाही हांव दारलो मनीशू मिगेल एक राज्य असते मिगेल आनम आसतय तांणी म्हाका राखून नसले बसायची जाल्यार हांव मिगेल प्रजा मुखारी मिगेल आनम्मा मुखारी कशी वच्ची रुपारी मिगेल मनस्थिती कशी असतले म्हणून तुम्ही आलोचन करायचे सो कसं करचें म्हणून त्या द्वंद्वांतू असता टाइम मागीर आपास वचून वशिष्ठ मुनी कुलगुरू तांगेले वापस वशिष्ठ मुनीला वचून सांगता की अशी जाल्ले मू हांव कसं करचें म्हणून वशिष्ठ मुनी की आयकून भारी बेजार जाता अशी कशी परिस्थिती जाल्ल्या बा कसले हिक पाप एक द्वंद्व एका हिक की हाक की कसं करचें म्हणून वापस शिवाल्या वचून मागताच की ती वापस चेल्ल जावो दार्ल जावो ती म्हणून राखून बसल्या तिथं प्रजा आनम्मा सकट राखून बसल्यांच थंय म्हणून आता शिवाक तरी एकूण उदका घोटू एक कडेन बायलेक वचन दिला आनी एक साइड सुद्युमनाले इल्लाले कशी द्वंद्व कसं करचें म्हणून तांकां एक नमुने उदका घोट अशी कसं करचें म्हणून सो तांणी मागीर सांगताची जायत अशी कोरया की
एक महिना इला, एक महिना सुद्युमनी. सो एक महिना तर चल्ल जावन आसतले, एक महिना बैल मनीश तिशी जावन असतो. दोन्ही जना खुशी हांगा इला काही खुशी केले, थंय बायले काही खुशी केले. दोन्ही जन खुशेर आसा म्हणून तिशी एक कन्सेन्सस जावन तांणी डिक्लेअर करताची. बट ते वे इझी नाही ना. 15th chapter 15th श्लोक कोणाकय हुಡುಗ आसस्की? chapter 15 श्लोक. भगवद्गीता वै सर्वस्य चार्थम निविष्टो मत्तस्मृति ज्ञानोपनञ्च वेदेश सर्वैरहमे वेदो वेदान्तकृतदेव विदेव चाहम्. वै. सो देव त्या श्लोकाक कसं सांगता असं, हांव तुमकां उडगास दिता, हांव तुमकां विसरची शक्ती हांव दिता, आनी हांव तुमकां ज्ञान नॉलेज दिता असं. ह्या तिनी देवान सांगचे, हांव तुमकां उडगास विसरची शक्ती आनी नॉलेज हांव तुमकां दिता असं म्हणून. सो हांगा मागीर वापस हे द्वंद्व पळय सुद्युम्नाले. सुद्युम्न जावन आसतना अयो पुरुर्वा कसं करतकी म्हणून, हांगा इला जावन आसतना मिगेल राज्य किशी, मिगेल चरणू किशी म्हणून तेवे एक द्वंद्व. सो मागीर तेवे आशीर्वाद तांकां मेळटा की सुद्युम्न आसतना तांणी इलाले तांकां कसले उडगास शिशना, इला आसतना सुद्युम्नाले उडगास शिशना म्हणून तिशी तांकां एक आशीर्वाद मेळटा. आनी सो तांकां चिके इझी जाता. इझी जाल्ल्यार तांगेल प्रजाक तांकां खुशी जायना. तांगेल प्रजाक की कसं कन्फ्युजन, एक महिन्यांक राज्य जावन आसची, एक महिना नाची कशी चोलका राज्य म्हणून तांगेल प्रजाक ते खुशी जायना. बट त्या मुखारचे चॅप्टर जावन तू कसं जातले ते म्हणून मुखार सुन आमी पळयतलींची. सो तशी तांकां एक वर मेळटा की एक महिना तांणी चल्लो, एक महिने चिल्ली जावन तशी चलतले म्हणून तांकां एक आशीर्वाद मेळटा. ताचे नंतर आतां मे बी तांची पीस ಸ್ವಲ್ಪ शांती मेळ्ळी. कितकी म्हळ्यार इमॅजिन कराची, देवान कसकी आमकां एक अनुग्रह केला, आशीर्वाद दिला की आमकां फुडले पुरा कसले उडगास ना, नाल्यार पुरा उडगास आशिल्ल्यार कितले कष्ट आशिल्ले जीवन काडचे. की एक बर्थांतू हांव एक जन्मांतू हांव सिंह जावन आशिल्ली, तेदो न्याय पुरा खाल्लेले, आमकां पुरा उपद्रव दिल्ले, जीवन काडचे कितले कष्ट जाता पळयाचे. सो देवाल एक आशीर्वाद की आमकां विसरचे एक दिल्ली पळय, तेवे एक आशीर्वादाची. प्राय जाता जाता कसं जाता, नॅचरली आमी सकट विसरच्या शूर करताची हगूर. बट नित्य भागवत सेव करता रावल्यार उडगास कसं उडगास जावका की त्या उडगास वरता, कसं नाकस की त्या विसरून वता. त्यावे एक देवाले अनुग्रह आसा. सो तशी एक काणी सुद्युम्नाली. सो सुद्युम्नाले मुखार वचून 3 जन चेल्ले जाताची, उत्कल, गया आणि विमला हांनी सूर्यवंशाचे आनी तांणी दक्षिण पथाचे राय जाताचे मुखारसून वचून पुरुर्वाक केदन सुद्युम्न केदन वानप्रस्थ घेतकी तेदना पुरुर्वाक पुरा आपणाल राज्य दिवन वानप्रस्था वता. आनी थंय दुखून चंद्रवंशाचे स्टार्ट जाता. सो अगेन ह्या चॅप्टरांत मुखारसून तेवे आमकां पुरा कशी लायनेज वता म्हणून तेवे आमकां पुरा कळटा. सो हे आतां फुल एपिसोड द बॉय हू बिकेम अ गर्ल. सो फर्स्ट चिल्ली जाले, मागीर चेल्लो जाले, मागीर चेल्लो, मागीर चिल्ली, मागीर एक महिने चिल्ली, एक महिने चेल्लो, एक महिने तशी चलता रावता. सो इमॅजिन करूंक दिसता की कशी कितली कठीण आशिल्ली कितकी जीवन म्हणून. बट तशी एक देवाल एक लीला. सो हांव सांगेल वरी फुडें वैवस्वत मनु फुडल्या जन्मांतू सत्यव्रत आशिल्लींची. आनी ह्या पुरा एक्चुअली मेन प्रॉब्लेम जावचे कसं जाल्यार सत्यव्रत मुनी वैवस्वत मनु आनी बायलेल्या मध्ये एक डिफरन्स आसता पळय. एकल्याक चल्ल जाय, एकल्याक चिल्ली जाय, हे पुरा प्रॉब्लेम शूट जावचे थंय दुखून. एकल्याक एक इच्छा आनी एकल्याक एक इच्छा, आनी त्या मुखारसून तांचे निमती एक मस्ती प्रॉब्लेम जाता. सो मुखारसून आतां पळया की कसं आमी शिकूं येता हे चॅप्टरा दुखून म्हणून. तुमी लेखू पुरोच की कसं आसा सिंपल स्टोरी म्हणून. सो हे दीपावली क्लिनिंग पटाकी म्हणून
सम आशिल्ले जेन्ना एलर्जी शूट जाता. हरे कृष्ण. सो कसं लेसन्स आम्ही कसं शिकू येतं म्हणून आता आईचे एक हांतू आम्ही पळया. व्हेरी फर्स्ट लेसन इज की परीक्षित पळते इगरनेस. आणि कसले म्हणून हांव सांगेल वरी ऑलमोस्ट अर्ध टाइम जाल्ला न्ही 2 की 3 दीस मात्र वरला तिला तर नुतं बैसनी हांव लेखता हांव त्या पोजिशन आशिल्ले री म्हाका विंगडा कस की पुरा थॉट्स येता आशिल्ली की म्हणून हांगा फोकस पळयाच परीक्षिताच कंप्लीट ताणें तागेलें मटिरियल लायफ कंप्लीटली कट ऑफ कोन्न सोडला. कंप्लीट कट ऑफ कोन्न सोडला. त्या विषयी कसली आलोचना ना की मिगेल राज्य मिगेल पूत पळीत की ना कसं जातस थंय ना कसले ना कंप्लीट कट ऑफ जावन देवाल विषय ऐकूच्या कश सुखदेव गोस्वामी कसं सांगता म्हणून टोटली इन्वॉल्ड ऐकत असत आणि विंगड कसले फोकस ना. आम्ही भागवतम वाजितना ऍटलिस्ट हांव तुमगेल मागोत ना हलवार विंगड विचार येता की गॅसा काय दवरनी न गेटा शब्द आयलेवे कोणी आयलेवे बेल कೈ रिंग जाता अशी पुरा नक्क नतिले आलोचना येता. ना जाल्यार हांव सांगेल वरी न्हीद येता तशी. बट हांगा टोटली फोकस्ड परीक्षित महाराज तांणी मनोल विषय आनी निमगीता असची एशी म्हणाच की ना नेक्स्ट तू वच्चा मिगेला टाइम ना म्हणून ते ना बिलकुल ते गडबीड ना कसले ना म्हाका आनी सांगायची म्हणून एक नमुने ताणी पळय आनी जाय म्हणून तशी एक नमुने ताणी परीक्षित म्हाका आनी ऐकू का म्हणून. नेक्स्ट ब्राह्मण आणि बायले मध्ये केन्ना एक ओपन कम्युनिकेशन असो का हे आमकां क्लियरली ह्या एपिसोडान तो कळटा. मे बी हे कसं जातस की देवाल इच्छेन जातस बट मे बी श्रद्धान क्लियरली श्रद्धा देवालो टू उल्लय इल्ल्यार जाल्यार इतली काही प्रॉब्लेम्स क्रिएट जायना कितकी. मागीर ऑफकोर्स देवाक तशी जावक आशिल्ले तशी जाल्ले बट ब्राह्मण बायला मध्ये केन्ना एक ओपन कम्युनिकेशन असो का मस्ती इम्पॉर्टंट ऍक्च्युली आमगेल कंडिशनिंग चिल्ल्यांगेल आमगेल कंडिशनिंग कशी असता ऐकून घेवचे कंडिशनिंग असता. मिगेल म्हणके जन असल्यार कोपाची टेंडन्सी असता. सो कसं म्हणले कुठल्या कोप येता बट ब्राह्मण बायला मध्ये ओपन कम्युनिकेशन असो का मस्त इम्पॉर्टंट. आम्ही लेखता की हांव कसले सांगता ताका मना वचन हांवें तांकां मना वचन ऍक्च्युली विंगड मनीस कसं लेखता असं म्हणून कोणाकय सिक्स्थ सेन्स असना की कळच्याक की कसं तिगेल मना कसं चलता असं म्हणून कोणाकय सेन्स करूक साध्य ना. मे बी एक 40-50 वर्ष ओट्टू राबतच मात्र कळतं कितकी त्या ट्युनिंग जात कितकी म्हाका ना. बट आमगेल मना कसं अस की आमगेले बामणा की बायलेक आम्ही क्लियरली सांगका तेदन मात्र अर्थ तांकां अर्थ जातले. अर्ध टाइम आम्ही हांतूच द्वंद्व हांतू कन्फ्युजन तो म्हाका अंडरस्टँड कसं लेकर ना म्हणून तांतू अर्ध जीवन वता. आम्ही सांगय न्ही जाल्यार कशी ताका मना वतले ते आम्ही मनावरनाची. सो ओपन कम्युनिकेशन व्हेरी इम्पॉर्टंट. परफेक्शन इन चॅन्टिंग मंत्रास इज इम्पॉर्टंट. हांग कसं जाल्ले की श्रद्धाक चिल्ले चरडू जावका म्हणून ती हगूर भट्टाक वचून सांगता की म्हाका चिल्ले चरडू जाय म्हणून तो अकॉर्डिंगली त्याच चिल्ले चरडू जावचे तशी मंत्र म्हणटा आनी चिल्ली जाता. हाजे फुडें एक एपिसोड आयला की त्वस्ताल्या पुताक इंद्र मारता विश्वरूपाक इंद्रदेव मारताचे. तेदना त्वस्तान कोप येवन एक राक्षसा जन्म हाडचे वृत्तासुर. बट एक राक्षस इशी तांकां जन्म हाडका आशिल्ले कोण इंद्राक मारता जाल्यार ते एजिटेशनान तू कोप्पान तू तांणी इशी क्रिएट करताच की कोण इंद्राक इंद्र तांकां मान घालतलो तशी वृत्तासुर एक जन्म येता न्हय. सो मंत्र आमी कसं म्हणटा की वी हॅव टू बी व्हेरी क्लियर अँड स्पेसिफिक. एक स्टोरी असं मस्ती रिपीटेड स्टोरी आहे हांवें सांगून आसच्या पुढे बट अगेन आय विल लायक टू से की एक मनीस असता ताका देवी वयरी दुर्गा देवी वयर भारी श्रद्धा असता. सो
केन्नाय पुजूचे ती कसं असल्यार ती सांगचे तेशी पुरा असता. सो तागेली वाडीक जाता. सो वाडीक जाल्लेची देवस्थाना घेवन वता देवीले आणि प्रयत्न करता संस्कृत म्हणून प्रयत्न करता ताका समेना. सो व्हरता आणि सांगता रक्ष करायची मिगेले बायलेक म्हणून. बट ताका स्पष्ट जावन येना. सो कसं म्हणता भार्या भक्ष्यामी म्हणता. भार्या भक्ष्यामी म्हणता आणि पाय पडून बायलेल काही घेऊन भायर येता तो लेखता की हा आणि देवी मिगेले बायलेले रक्षण करतली म्हणून. भायर येता की ना की एक गाडी येता तागेले बायलेक मारून वता. हाका भारी बेजारू येत म्हळ्यार हांव देवीला मागून येयलो मिगेले भार्याक रक्ष करे म्हणून आणि कसं जाल्लें देवस्थाना भायरीची जाल्लें म्हणून भारी ताका बेजारू. दीस वता 2-3 वर्ष जाताची वापस फॅमिली जन ताका प्रेशरायज करता की वाडीक कोण घ्या म्हणून दोन्ही पटी वाडीक करता. आपास देवील देवस्थानाक व्हरता. आपास त्याच सांगता भार्या भक्ष्यामी म्हणून. बट हांगा कसं जाल्ला ही थोडी शिकिली बायल दोन्ही बायलची शिकिली. ती सांगता कसं म्हणता सची भक्ष्यामी वे रक्ष्यामी म्हणायची. भक्ष्यामी म्हणल्यार हांव मोर का म्हणून तुमकां आशिवे. ती सांगता भार्या रक्षामी म्हणाची. सो तो मागीर भार्या रक्षामी म्हणता आणि त्यांनी पाय पण भायर येताची आणि मस्ती वर्सतारी ओटू राखताची. कसला एक आणि सांगता म्हळ्यार आम्ही कसं म्हणता की स्पष्ट जावन अर्थ कोण क्लियर म्हण का आम्ही ಸ್ವಲ್ಪ पुणी चूक जाल्यार कसले पुणी गोंधळ जावचे चान्सेस असता. नेक्स्ट आमगेल मस्ती पुरा आश यशा पुरो आमगेल मस्ती पुरो डिसिजन्स असच्या पुरो. बट आमगेल भाग्यांतू प्रारब्धांतू कसं बरेला पळय ते जावचे चुकना. जावचे जावनो शुद्ध आम्ही कितलेय प्रयत्न करूची प्रारब्धाले कसं जावचेस की त्याच जावन असता. हांगा चिल्ली चेल्लो म्हणून वशिष्ठ मुनीन आशीर्वाद दिलेले चिल्ली जाल्ली. मागीर ते ओटू कस की एक जाल्ले ओटारे. सो आमगेले प्रारब्धांतू आमगेले कसं आमगेले बरो नस की पळय त्याच जावन असता. कशी हे आमगेले डेस्टिनी कशी चेंज करूं येता या नेक्स्ट क्लासांतू आमकां कळटले. हांगा आमकां कळ्ळें की डेस्टिनी आमगेले डेस्टिनी चेंज करूंक भारी कष्ट म्हणून. नेक्स्ट क्लास आमकां कळटले की कशी आमी डेस्टिनी चेंज करूं येता म्हणून. फायनली ये आमगेली बॉडी आस पळय हे एक नमुने आमी ऑलरेडी सेकंड चॅप्टर 22nd श्लोकांतू ऑलरेडी आमी शिकून जाल्ला की हे देह आस पळय आमगेल आत्मा खातीर एक नमुने ड्रेस शी एक अंगल आहे. आणि ते आत्माक एक्चुअली जेंडर ना. सो ये आमी कसं ड्रेस घालला की ताजे निमती आमगेले एक जेंडर मॅन वुमन कापड नेसल्या. सो हांव एक बायल मनीशी धोती कुर्त घालेल्यार हांव एक सो आमगेले एक बॉडी आस पळय एक नमुने ड्रेस मात्र आमगेले आत्मा खातीर. नी जावन सांगल्यार या पुरा क्रिएशनांतू एक मनुष्य एक दादलो मनुष्य कोण कृष्ण. ही इज द ओनली एन्जॉयर. युजली दादलो मनशां आमी म्हणचे कसले मेल जेंडर कसले एन्जॉयर आणि फीमेल टू बी एन्जॉयड. बट या पुरा सृष्टींतू एन्जॉयर एकलोची कोण कृष्ण. ही इज द ओनली मॅन. आम्ही पुरा स्त्रीची and we are supposed to be enjoyed by the man, supreme personality of Godhead. हे आम्ही अर्थ कोण घेऊ का. हरे कृष्ण. श्रील प्रभुपाद की जय.